विश्व कोंकणी वाहिनीतू सर्व वीक्षकांक स्वागतो आणि नमस्कारू. हांव जयश्री पै. आमगेल आयचे प्रेरणाचे काणयेंतू आमगेल संगात्याची एक उल्लेखनीय आणि प्रतिभावान श्रीमती शालिनी पै हानी उरपाचे. हांगेल पतिदेव श्री गोकुलदास पै हानी रिटायर्ड बँक अंतू सीनियर मॅनेजर जावन आशिल्लींची. हांगेले विशेष म्हळ्यारी शिवण कसो शिवण म्हळ्यारी क्रोशे, वुलन, गोद्दोड्यो, सॉफ्ट टॉयज, गौन, कापडार डिझाईन घालचे. पुराय तुम्ही एक नाव सांगा त्या प्रति एक हांका करच्या उमेदी. खंयचे एक वस्ताक एक चंदाय हाडता हानी वय इतले नाही. हांगे लागी फुल्ला माळ गंतूचे बಣ್ಣ बಣ್ಣ फुल्ल हाडचे आणि ते चंद माळ करून देवस्थाना अर्पित करचे. गोद्दोड्यो शिवोंचे चंद चंद सन सन गोद्दोड्यो चुरुडू आदरचित असले. मागिरी मांचार स्प्रेड करचित असल बेड स्प्रेड्स तसल गोद्दोडी हानी शिवयताची. बॅग पर्स ते इतले शिवायला म्हळ्यारी ताका एक बदल म्हळ्यार ताका मोल धरू जायना. त्या नमुने हांका शिवण भार एक खुशी. इतले कोरनय हानी रन पांतू लायक बुद्धंत हांगेल रंदप इतली रुची जात म्हळ्यारी आईल जन पूराय ಹೊಗಳ್ಸುನೆ वतसच. या पूरा आसूनी ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष पुढे हांका एक कॅन्सर आशिल्ले निमित्त त्या जिखसून देवाल दयेन आज हानी स्ट्रॉंग आणि हेल्दी जावन आसाची, सौख्य जावन आसाची. आज आम्ही हांगे लागी हांगेले विंगड विंगड प्रयाणाचे विषय अंतू उल्लोनु आमगेल भाषा भासांतू ऐकूया. या शालिनी पै मायेक आमगेले वाहिनीतू स्वागत करूया. भाषा मुखारसूया. शालिनीता नमस्कार. आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनीतू तुमका स्वागत. तुमका सुरवेक हांवें अभिनंदन दिवका. इथं म्हळ्यारी तुम्ही मस्त तर म्हाका सांगू जायना तुम्ही केल्लेले वस्तू पुरा पळयतना साधारण एक मनशा ते करच्याक साध्य जे आसना तितली चंद कोण तुम्ही मस्त पळयले आशिल्ले. तुमकां शिकचेक इंटरेस्ट आसतशिल्ले. आतां आमकां सुरवेरी तुमगेल सानपण आसतना खंय तुम्ही वाडिल्लींची तुमगेल सानू एक परिचय दिताची आमके एक सांगतावे. आम्ही वेंकटरमण देवस्थाना मागशे डांगे म्हणू ते डांगे कंपाऊंड म्हणटाची. ते मिगेल अण्णाल नाव सदानंद डांगे म्हणून, अम्माल नाव उमा डांगे म्हणून. ತಂಗೇಲಿ ಮಲ್ಗಡಿ ದೂವ ಹಾವ. ಮಕ್ಕ ದೊಕ್ ಜನ ಬೈಣ್ಯು ದೊಕ್ ಜನ ಭಾವ. ಕೈ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ತನ್ನಿ ಎಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರು ಆಸ ಬಾವು ಜೇಸಿ ಫೆಂಟೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಅನ್ನೆಕ್ಕಳು ಹಂಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ದಂತಸ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಓನ್ ಅಂತ ಮಗೇರಿ ಬೈಣಿ ಎಕ್ಲಿ अंगस फळनीर आस अन्नेकली बॉम्बे असं लायक. शालिनका तुमगेले चोरडू माल विषय एक ಸ್ವಲ್ಪ बग सांगतावे. मक्का दोग जण ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡು ಮಲ್ಗಡಿ ಪ್ರಿಯಾ म्हणून ती आता अंगस काही उज्जैन अंतू डीन जाऊनस कॉलेज अंतू ती गेल्या या जाला कंचे PhD जाल्या दोन्ही PhD जाल्या ती. हो व्हेरी गुड. डबल डिग्री. मागीर ताजे नंतर पैर तिका लंडन अंतू अवॉर्ड मेळ्ळा तिगेला अंतू भितर. वंडरफुल. कंग्रॅच्युलेशन. प्राऊड मदर म्हणून सांगितलं. मागीर दोन्हींची तिगेला ती लत म्हणून तिगेल तन्या सुचे हैदराबादाक तिका एक चल मक्केक नातो आणि तिगेल बंबून अंतू MBA जाऊन ताका कॉल सेंटर तागेल BPO ओनस. मागीर ताजे नंतर ती LLB केलेले. आता कसं म्हळ्यारी या कसं टीचिंग आणि पुऱ्या ट्युशन ऑनलाईन पुऱ्या घेते. ग्रेट ग्रेट. खुशी झाली. तुम्ही वाढून येताना पुरा कशी आशिल्लें वातावरण? गेलं वाढून येताना म्हळ्यार आमगेल कंपाऊंडांतू 4-5 घर आशिल्लीं. हनपणेरांनी पुरी ती वेणी ना आशिल्ली.
तशें दाखोवन आमी पुराय ओट्टूच कसं काम करचें जाल्यार ते चेडू पुराय मस्त जण चेडू आशिल्ले तांणी पुराय आमगे थंय येवचे आमगेलें मेन घर आमी थंय वचचे ना आशिल्ले आमगेले घर कडेन येवचे आशिल्ले आनी खेळचे गजगो मागीर या बुडपाळे ते पुराय आशिल्ले ते मस्त पुराय हे आशिल्ले खेळ मागीर साल्लाचे आजी वेळार पणस काडटना एकल्यान सिंधूचे एकल्यान यांकुरचे पुरो टू मेळ्ळो सगळ्यांनी करचे आशिल्ले वय भारी त्या कुटी दिवस ते त्या बारी ಒಟ್ಟು करता आशिल्ले एक या म्हूण ना आशिल्लो असं भारी खुश येते त्या दिवस उडगास मार येतात आता कसं म्हणाले तुम्ही ह्या नमुन्याचे शिवलेले सर क्रोशे जेवो क्रोशेंचो बॅग जेवो आणि पर्स गौन या पुरे तुमगेले प्रवास कशे सुरू जाले म्हणे केदन सुरू जाले आमकां हांव 15-12 वर्स म्हणटाना आमची शिवणेचे इंट्रस्ट आशिल्लो सना सनाची या करचे कसले वायराचे त्या वेळार स्वस्तिक वायर म्हण आशिल्ले ताजे बॅग करचे अम्मा बारेस आनी मणयांचे रथ करच्यो त्या पुराय अम्मान करची पळोवन अम्मान करचे पळोवन त्या म्हाका शिकच्या कशी म्हणून म्हणटाना त्या पुराय अम्माल मागीर कसं म्हळ्यार म्हाका फ्रेंड्स चड जाल्ले तांणी पुरा घरकड येवन आमगे ते पुरा शिकचे आशिल्ले एज जाल्लेले 70 वर्स जाल्लेले येता आशिल्ली त्या वेळार पुरा आमी बॅग नमुनवार बॅग आसा ती एक्कय त्या पळोवया असो आता हें पुरा आत्तां शिवयलें आत्तां शिवयलें या पुरा क्रोशाचे बॅग ताका त्या या करून आत्तां या शिवयलें तशें ओके व्हेरी नायस खंयची खंयची नमुन्या बॅग शिवयलेंची दाखयता असला भारी चंद कॉम्बिनेशन बॅग पुरा क्रोशे नव्हे क्रोशेचे क्रोशाचे या पुरा क्रोशाचे केलेलं म्हाका ते खंय पळयलें सतान पॅटर्न ते आलोचन करून ते करचे मागीर ते कलर कॉम्बिनेशन म्हाका ते करेक्ट जावका चोकेस म्हूण जाल्यार ओपास सोडवान ओपास करता ओ व्हेरी गुड एक नमुने पॅशन आनी एक पण या मात्र ಲೈನಿಂಗ್ ಬೊಂಬೆಕ್ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ते हँडल तू कशी मेलावे ते मेळटा हे आमी केलेले हे बीड्स तन्नींग घालले बेड्स भारी चंजल आशिल्ली नाका मागीर हे क्रोशाचे हे पुरे वरलेले सुताचे मिक्स अँड मॅच करून अशें केलें सूत की क्रोशे सूत ताजे स्पेशल सूत म्हण मेळटा न्हय क्रोशाचे ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ दाट सूत ते तुका बंडले मेळटा एक बंडलशे मेळटा त्या वय जाता नावे कोण मेळटा अशें मस्त करून तुम्ही प्रदर्शन केला हांवें आनी आतांची हांव रिसेंटली सेल करता तेव्हा निम्मून येयले मात्र अशीच हें करचे ना कोणे येताची नावे गिफ्ट म्हणून तशें व्हेरी नायस आनी तो बॉल तुम्ही केलेलो सर कशी केलेलो ते कसं फेल्ट पेपर अवंगले फेल्ट म्हणून मेळटा जशी दाखोवन ताया कट करून ते जॉईंट करचे ओ ते काळे कलर ताका मध्ये तांतू भितर कापूस बोरका सिंथेटिक कॉटन घालना हांवें हांतू होडी कोरेत या एनलार्ज करून होड करचे जाता फुटबॉल आनी पुरे तशें कोरेत फराचे करताचे जाल्यार ते तितले हे जायना या चेडूवांक भारी कसले लागत हें म्हण कसले ना भारी लायक भारी छान जाला मागीर एक बाटलाचे हें कसं म्हाका सांगता हें पण हें केल्लेलें बॉटल हें हांव मॉडेल दवरलेलें ते तुमी केल्लेलें हें कसलें म्हळ्यार हे मॉडेल पळोवचे पळोवचे खातीर दवरलेलें ह्या दोनी चिरी करून क्रोशाचे सपूर सूत त्या चिरी करून त्या हांतू हक्का पळय हे हांतू केला पळय तशी ताका ओपास चिरी शिवून येवका आनी टाईट हंग बांदूका ते ब्लू कवर अशें चिरी वय त्या चिरी त्या केला पळय अशी तांतू निटिंग कॉटन हँड हाजेन हें कसं क्रोशाचे पळय ताजेन मोळ नानसल्या निटिंगाचे मोळ पळय ताजेन येदे कापूस बोरका तुका एक बॉल करच्याक एक दिवस वयर वता ते चंद कोण बोरका टाईट ह्या केले म्हूण जाल्यार ह्या कुडकी जाल्यार पडल्यार काडचे जायना जाला की तशी केन्नाय ना हांव हांतू व्हड बॉटलांतू केला
एक धाकी बॉलस ओडू सानू कोणते शिकेन ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ या आता हांव मॉडेल म्हूण दवरलेले या तो येदेदे कप्पोस घालून हगूर तयार कोरक ते पूरा जत्तरी रौंड जत्तरी या हगूर काडका ಅಸಲ- या सूत ಹಾ ಹಾ तंडल्यार येता हगूर कोरून तंडल्यार येता ते जत्तर ते बॉल तो गुपडता ते एक धरले भारी चंद ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದ ಎಲ್ಲ एक क्वेश्चन आहे निमगू येतो कोणाकी पण अंतू भितर कशी बॉल घाला होय ते त्यामुळे मस्त जणांना कळलं आहे पुरे भारी एक पुढे इंटरेस्टिंग असं वय पुढे त्या मी केलं अम्माननी पुढे केला बाप्पामाननी त्यांत भितर पूर मणी अंक भितर स्टेम घालून ते मणी घालून ताका बॉम्बेनी घालून लाइटिंग्स घालून पुढे ते केला त्या कालांतू त्या कालांतू केला त्यात ते सामके ಅಮ್ಮನ ಬಪ್ಪ म्हळ्यारी ಅಣ್ಣ केल्या अन्नाले अम्मा हो त्यांनी म्हणलीन पुरे केला त्यात तेच ते पोटलं त्या या घालल्यार लाईट घालल्यार जाता तसं स्पेशल तुमगे ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ब्रोशानंची तांतू बसोवतात तितल्या हाजेरीन जोकार नाजूक काम नाजूक व्हेरी नाईस ब्युटिफुल कलर कॉम्बिनेशन आहे भार लायजला आणि तशी तुम्ही हे कसले टोपी हे हे पुरुषाचे कॅप या कॅप घालचे मागीर हाजे त्या मोळ्यार आमी या करताचे शॉर्ट ಮತ್ತೆ ಅದೋರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅಚ್ಚಾ ತशी ಓಕೆ 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 ವೆರಿ ನೈಸ್ चंद जाता काडी आणि तो कलर कोरून मिगेल दुवेकनी पुऱ्या कोरून दिला तशे आणि ताजी शॉल केला शॉल भारी चंद जाता सबूर या जावन त्या मोळ्यार कोरशेत ब्युटिफुल ब्युटिफुल आणि त्या शिया गावांतनी असल्यार भारी लायक आणि आणि रिंगड कसं सांगा पर्स पर्स या मणियाची दिसता ना बीड्स या पुऱ्या पळय मण्यांचे पर्स हो आणि तू होडे कोरेत साने कोरेत भारी चंद जाला भारी चंद असे आणि फुल्ला माळगंतूचे तुमका मस्त इंटरेस्ट असतं म्हण ऐकलेलं तशेला हांव म्हळ्यार खंयचे देवस्थानाचे हे पळयल्यार फोटोज पळयल्यार देवाल्यांत भितर तांतू सुरे पळोवचे फूल कशें घालतेला म्हूण ते पळोवन हांव करचें हांव कमला फुलाची माळा आणि भिंगराची माळा ताजे नंतर सुरे भिंगरा करता आशिल्ले आतां पुरे भिंगड गोंड्याचे नमून वाराद्यारी शेवत्याचे नमून वाराद्यार कर विंगड विंगड बಣ್ಣोल हांव पुरे हाडोचे फुल बिडी फुल हाडोचे मागीर नंता फुलाचे ताजे माळ करता कलर सुताचे हाजेर घालून तसल करता पुरे ते काही मागीर देवस्थाना दितावे देवस्थानांक आमकां राम मंदिर मल्पे थंय कसले फंक्शन असल्यार फुलां माळा हांव कोरून दिता थंय गंतिताचे आतां तांकां गंतूच्याक हांव शिकयला व्हेरी गुड व्हेरी आनी आमगेल मळशे देवस्थानांतू वेंकटरम देवस्थान पुरा कडेन उडपांत उडपांत हांगा मळशे देवस्थानांतू हांव कसले फंक्शनांक हांव कोरून दिवची माळ हो हे कसले स्पेशल देवस्थानांनी असतं ती म्हणून आपळेल मागीर ह्या एक कंकणा माळ या देवा घालच्याक कंकणा माळ कोरची कळवा या भारी चंद दिसता या देवील देवस्थानांतू पिकली लायक बदलचे मस्त कडेन कोरून दिले हांवें कापूक आमगेल बसरूराक राम मंदिराक पुरे खर्च सुलभशी दिसता जाल्यार कांय कश्ट नाय पळोवच्याक या मात्र गड भितर बसतना कुर्ले कोरेत कसले हेना हे घाल्यार तुका फुलाचे मध्य तू या घाल्यार भारी चंद भारी चंद दिसता होय बा भार लायक खुशी जात तुमगेल पुरा काम आनी पळयतना मागीर खंयचे एक उत्सव दिल्लो लुडग आसस की फूल जेवो घालतून केन्नाय खंयचे एक देवस्थानांतू दिल्लो स्पेशल स्पेशल म्हळ्यार एक इन्सिडेंट कसं म्हळ्यार आम्ही हांगा कुडियाला वेंकटरम देवस्थानांतू रतारण्या म्हळ्यार सकाळी हें जाता अभिषेकानी जाता ते दोसू हांव आमगेल घर कडेन उरपा बरी काकडाचे फूल जाता आशिल्ले व्हड हाजेर देंट आसून ते खंय पुरा कडेन हांव देवस्थानान दिला उंड हितून व्हड उंड जाता आशिल्ले ते कलर सुतार ते दोस आमी वतन ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाला फुलाच्या आतां घालता की ना की म्हूण लेखले कडेक पळयल्यार वेंकटरमणाक पट्टा मुर्ती भायर दवरताची
हे जाता अभिषेक जाता रे सुरे पडलेल फूल मिगेल वाव त्या माळ. व्हेरी त्या नाईस माळ कडच्या नांक ऐತಿ हो 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 त्या कडचे केद्द म्हळ्यार रतारी देव बस पडे त्या नंतर बिंगड फूल पुरे तक घालचे तो एक भाग्य म्हाका मेळ्ळें. तुम्ही भक्तीन केलेलं आहे ना तुम्ही ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ आम्ही त्या फुला माळ करून दिल्या त्यांनी बट्टान म्हणच्यास हांगाचे खंयचे एक बट्टान सांगला या पळेल मुंडेला शालीन मेळयल्या म्हणून लेखचे एका कडेन माळ ती लायक दत्तशिल शी दत्तशिल आमकां ह्या एक वेंकटरमणांक ते पडलेल पळोवन आमगेले हे वय बाबा तशीच कनकेद न्हू साधारण सान वाडिकन जातर की मल्टीक जालेले एक 6-7 वर्ष जाले हो त्या वेळार. वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट आणि तशी तुम्ही कपडारी साईड शिवण घालताची स्टिच घालताची हँड 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 एम्ब्रॉयडरी टच एम्ब्रॉयडरी ಊರೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಏಪಳ ಹಂಕ ಪತ್ತಿಸ್ ಕುಟ್ಟು ಮುಣ ಯಾಕ ನಾವು ಏ ತುಕ್ಕ ಪೂರ ಹತ್ತನ ಶಿವೈಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನಿ ಫ್ರಿಂಟ್ ಗಾಲ್ನು ಹಡ್ತಾಚಿ ಕಳ್ವ ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ब्युटिफुल वय वय व्हेरी नाईस ब्युटिफुल ब्युटिफुल वय वय ते करच्या कितले पेशन्स ಯಾವ कशाली नका तुका व्हेरी नाईस व्हेरी न्याय कपड पळयत नेवेंची वय तरी ಏಕಾಂತ ವರ್ಕು ಮುಣು ಏಕಾಂತ ವರ್ಕು ಮುಣು ಯಾಮೇ ತಸೇಚಿ ಎಸವಲೇ ब्युटिफुल ಯಾಕ ಮಾತ್ರ मस्त दिवस होता करू का नव्हे कांतावर ते कशी आता नव्हे त्या आता ना पुरे आता खाली हे जाल्यार तुका इझी मशीनार ना 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 मेशन खंयचेय ना अंतू मेशन वर्क हांव करनी जाल्यार शिकल्यान जाल्यार करनी हे पुरा हातानच केल्या आताचे माउंट दूक पुरो दूकी पुरो असले व्हेरी गुड ಏನ್ ಕಡೆ पण हे आपली कमल कडाई न्हू भार हांव एक कपडार फुल्ल घालना त्या मिगेल धुवेक दिले या एक हांव दवरून घेतला कमल कडाई म्हणून ह्या बाय रिंग घालून त्या सूत विंगड आसा कमल कडाईक त्या करचे भारी छान झाला सूक्ष्म आणि व्हेरी नाईस सुंदर भारी खुश जास्त शालिनाका तुगेल काम पुरा पळयला री आणि एक विषय म्हणा री तुम्ही ते कोंकणीचे प्रथम पिक्चर तपस्विनी तो तुम्ही ऍक्ट केला अभिनय केला बोलायला विषय असं त्याच विषय सांगता आमगेल्या वर्ल्डिकेचे सगळे सीन ಒಬ್ಬಾ ಸರಿ पेटकोन त्यांनी वर्ल्डिके सीन कळलेले म्हळ्यार मिगेल भैयान इन्विटेशन दिवच्या वतना बँकाक थंय त्या वेळार म्हणलें अशेंच आमचे गेल्याले एक वर्ल्डिकेचे आमकां जावका आशिल्लें म्हळ्यार त्या वेळार दुड्ड ना न्हू त्या लो हजेर खर्चुच्या ना पडा म्हूण ताका तरी तुगेले भावाले जे वर्ल्डिकेचे शूटिंग काड्यावे म्हूण आयता म्हण आमकां तांतू भितर ही रेखा माविने कुरवे ती आशिल्ली ती मिगेल मलगड भयणी जावन ती ऍक्ट केलेला मागीर निर्मला ट्रॅव्हल्साच्या उप्पीला अम्मा आशिल्ली रोहिणीमाई ती आशिल्ली ती मिगेल माहीन जावन होय त्यानी जाल्यार आमगे कडेन कसा वर्ल्डिकेच पुरा सीन आनी त्या काडलीत आनी अंबास हे जालें पळोवच्याक म्हळ्यार आमची गेल सुरेची नांव त्या फिल्म ताजे नंतर आमकां मुल्कीन तापयलें येवका म्हणून एक हे जाल्लें वर्ल्डीक जाल्लेल्या 10 दिवसांकी ओपास आपयलें आमकां मुल्की देवस्थानान तूं हें केलें खंयचे चुडी पुजा मागीर वैणाम पुजा देववती आणि गोपूजा पुरे मुल्की देवस्थानां भितर जालें ते सिनेमाचे एक पार्ट गेले त्या भाग्य म्हाका देवस्थानां भितर मेळ्ळा जाल्यार देव जाल्यार तांतू भितर आमी लेखले पूर्ण अनुग्रह आसा आमकां इतले देवाल लायक आता तंतु ऍक्ट करू मेळ्ळें म्हणून मागीर खंय वतन पुरे जनान निमगुचे न्ही आशिल्ली की सिनेमा ऍक्ट केला तशें कसं ते म्हळ्यार म्हणटा ना ती अमके त्या रिलीज जाल्यार केन्ना म्हळ्यार कितले 1918 ओके मार्चान तू फेब्रुवारीन तू रिलीज जालें केन्नाय विसरू जायना तिले संदर्भ ना व्हेरी गुड भारी खुश दिसता असं आणि एक विषय म्हळ्यार तुमकां रांदपणी करचे म्हळ्यार भारी खुशी म्हळ्यार 25-30 जणांले रांदप 100 जणांक रांदप करता
केला वे कळेन हांव बर्देला रांदप केला खंयचे बालाक चवथीक पुरे म्हाका एक हेल्पर आशिल्लो तो सोय कांतून दी म्हळ्यार कितले करता हांव Cutting. कडेनच कोणय विंगडे येनातेल करता तशें केला मागीर म्हाका बाकी पूरा शिंदून पुराय जाता म्हाका मागीर मिगेले मगरमावाल सुन्नो तांणी पुराय येता आशिल्ली तोळून दिवच्याक तुमगे काय 75% काम जाता दाన్ని येताना तांकां तांणी मागीर येताच्या सुरेखा येता म्हणटा जाल्यार तांकां बाद दिवचें हांव खंय दवरलेलें तें आनी आमकां कळटा शिवाय तांणी मागीर येवन तोळचे हें करचे पुरे आमगेले जावन 1 भितर आमगेले कैद जान तसं तशी कोणी घरकडे येईल आणि आमगेले बम्मुणी म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ करता तांकां तशीचे नेवे येस तशी दाखोवन येन जाता व्हेरी नायस गुड एक लाईफ तू ओटू आसून ओटू काम करून मुखार वतना भारी खोशी दिसता एकल्या एकल्यान सहाय करता वता आसताची आनी आईल Like गेले विषय. चुकचे म्हणून तशी दाखोवन लम्मुनवार खाण जेवण ते पुरे खंयचे नमुने रांदप खुशी जाता तुका म्हाका हांव हाजे करता आमगेलें करता नॉर्थ इंडियन करता तसल पुराय करता मागीर इतली पुरा शिवण कोरणी एक करचे. बैसन हांव आतां टीव्ही पळयत पळयत क्रोशा करचे नामे फूल घालतोचे व्हेरी गुड ते आनी पुराय करता भारी लायक विषय कोणाके अर्थान शिकयला की जो क्लासेस तू तुमगेले येताचे मिगेले शिकच्याक शिकता सर शिकता आणि ऑर्डर्स जो घेता की तुम्ही सेलाकने आसलावी त्या हांव चले गोद्दोड्याने असल्यार सांगल्यार करून दे वही तुमगेले गोद्दोडी एकदा कोयनी गोद्दोडीची एक विषय पळया या नवे गोद्दोडी एकदा घेता हें पळय हें 3 गोद्दोडे म्हूण ओयनी गोद्दोडे म्हूण सोडा हकावे ब्यूटिफुल ना कन्ना सोडवार का म्हणना वय कळलं हांतल्यार मंचारी स्प्रेड करचे बेड स्प्रेड हें केलें पुरे जॉयंट करून पुरा करचे जाल्यार एक मध्येन तूं कसले चूकी सोदूचे ना तूं म्हळ्यार तूं परफेक्ट जावका शिवण मस्त कुडकी कट्ट कोन जॉईंट करून जॉयंट त्या कलर हंगा येवका या कलर हंगा येवका भारी कष्टा कालचे भारी कष्टा काल ते शालिनीका भारी म्हाका आतां स्पेशल तुका अभिनंदन दिवका हांवें इत्या म्हळ्यार भारी चंद हें केलेलें आसा गोद्दोडी हें केलेलें आसा तुमी दिया मागीर एक अर्थांची एक 7-8 वर्स फुडें तुमकां लायफ चेंजिंग चॅलेंज म्हळ्यार लायफान तूं बदलसोचे चॅलेंज तुमी फेस केलेलें आसा ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्यार सद्यान तुमकां कशी जालें ताजें डायग्नोसीस जातना म्हण सांगता ताजी काणी एक सांगता कसं म्हळ्यार म्हाका सुरेख कसले सिम्पटम नाशिल्ले जाल्यार एक सायडाक म्हाका एक मूय चबल्या म्हणके म्हूण तशी एक जाता ते आसल्यार एक 10 दिवस मात्र 10 दिवस कसले ना मागीर वपास तशी जावचेशें म्हूण हांव मिगेलें मलगड दुवेल्या सांगल्या त्या सांगिल्ल्याक ती म्हळेली ती ह्या शिकल्या M.Pharm म्हूण जालां ती गेल्या त्या वेळार तूं डॉक्टरा दाखय म्हणटा कसं दाखोवचें म्हूण हांव त्या वेळार मिगेल धाकली धुव बाळांतीर आयिली त्या वेळार जाल्ला म्हाका जाल्यार हांव सांगच्या वचचें अशी जाता गो तूं दाखय गो म्हूण हांव मागीर राबलें 1 म्हयनो कसलें नाशिल्लें कडेक पळयल्यार आमकां KMC केन्नाय वर्स चेकअप करता त्या वर्स वचाक लेट जालें वचाक जाय तो म्हूण डेट फिक्स करून निघाल दुवेन आमी चमकली त्या वेळार वचून पुरा आमगेलें चेकअप जालें त्या हांतू भितर पळयतना तांचो आशा पुरो म्हूण 17 हें जालेलें कडेन आयलें वय म्हूण पुरा आमी विंगड डॉक्टरा लागी कन्सल्ट करून मेंटली स्ट्रॉंग अशी हें जालें तशें म्हूण मस्त सफर हें जालां तांकां तशें दाखोवन जाल्यार म्हाका धैर्य आशिल्लो तशें दाखोवन हांव फेस केलें तें जातना केन्ना 2018 फेब्रुवारीन तितली हें जालें पुरा हें आसता का पुराय विंगड पुराय चेकअप आसा पुरा जाता रे तांतू भितर हांव वयर पडलें म्हळ्यार म्हाका शुगर आनी BP नाशिल्लो देखून वयर पडलें जाल्यार मिगेल म्हूण म्हाका ज्यूस करून दिवचे टायमार 2 जाणय दुवय आशिल्लेचे ऑपरेशनाच्या वेळार तांणी मस्त हेल्प केला म्हाका 2 जाण दुवान एकली म्हळ्यार दोनींचे चेडूसान आशिल्लें ती घरकड पुराय मॅनेज करताशी मागीर मलगडी हॉस्पिटलान तूं येतनी आशिल्ली तशी करून हें केलें हांव शिवणीन बसलें तेंच्या तुगेलें हव्यास हव्यास बसलें हांव निमू गेलां मोर येतो म्हूण
जाल्यार तुका जेवचें शिल्कर गायनातल्यार येवचो एक घडी न्हिदोचें मागीर उठान तुगेलें काम करचें. रंदप पुरा करतशें हा. जाल्यार कितले की मिगेल बामुणे हेल्प करता जाल्यार हांव रंदप करतशें तितले नंतर मागीर हांव चवथी रंदप केला म्हाका कांय ना जातरी हाजे माळाचे केला म्हणटना ते मग ते शक्ती दिली देवान, एक शक्ती दिली. तेंचे हांव म्हणचे कोणाक मन हांव वर्णुकाचे मन Thank you. मेळ्ळ्यार ना हांव बैसन नुत बैसन व्हेरी नायस. आतां तुमगेले हेल्थ चॅलेंजस म्हणजे हे चॅलेंजस तुमकां तुमगेले कुटुंबान आनी चेडवांनी तुम्ही सांगल्यार काम केलां म्हण सांगून ताजें महत्व कितलें आसता म्हण कशें सांगलेत की तुमकां. तेंचे महत्व म्हळ्यार पळय आमकां आतां देवान इतल्यार ते रबिल ते पूर्ण आमी पुरा अटेंड जावचे आनी मिगेल चेडूय सपोर्ट करताची आनी आमगेल फॅमिली सपोर्ट करता तशी दाखोवन ते एक हय मस्त एक उपकार जाला. हय त्यांची घरकडे एक दयाळुतनान आसुका न्हय वा पुरा हें करतना चंदायर वेल्ली म्हणजे री लायक जाले. आतां प्रत्येक कुटुंबांतू उतार चढाव आशिल्लेची इट्स पार्ट ऑफ लायफ, एक जिवनाचे ते पार्ट. सो तुम्ही तसर वेळार स्ट्रॉंग जावपाक जाल्यार एक कशी राखताची तुमकां कशें मदत दिता जाल्यार म्हळ्यार मस्त नमुन्यार आमी एदुरसिला ते फेस केलेलंच पळय त्या कोणाकय सांगून हें करची न्हय तितली केल्लें दाखोवन उरलें ना नातेले चंद ताळमेर हें करून आमी मुखार वता. मुखार वचून त्यांचे चुकी जाल्यार चुकी म्हूण सांगताचे आमगेले एक बॅड हें म्हळ्यार कसले चुकी जाल्यार एदुरच चुकी जाला म्हूण आमगेल चूक आसल्यार आमी ती धरून घेवचें तशें. व्हेरी नायस, व्हेरी गुड. तशें जावन त्यांचे तुमकां सपोर्ट उतार चढाव आसले पुरा केला यस. भारी खुश जाले शालिनका तुमगेला उरलो न्हू. तुमकां तुमी वेळ काणू उरपा सुकून आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींत येयला आसची तुमकां मस्त धन्यवाद. विश्व कोंकणी तुमकां म्हाका अवकाश दिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद. ओके. आनी शालिनका तुम्ही हे काम आनी करचे आनीक तुमगेल कराना देव करीश करो आनीक चंदायर जावो म्हणून आमी हांगा विश्व कोंकणी सुकून शुभेच्छा करताची आनी नाय बरें जावो देव बरें करो. आनी तशीच आमगेल विक्षकांक आत्ता आमगेल शालिनका ती मिगेली जाव तांणी आतां आमकां कशी तांणी एदुरसिले म्हळ्यार विशयांतू सकड विशय आमकां सांगिल्लो आसा. एक कुटुंब आनी मोगान ओट्टू आसल्यार पॅशन आनी पर्सिवियरन्स ते म्हळ्यार आवड आनी जिद्द हें हाता हात घालून आशा कारण आशा साध्य आसा म्हणून हांणी दाखयलें आसा. मागीर तशीच जिवनांतू कसलेय चड उणे आरोग्या विशयांतू जाल्ली म्हण जाल्यार घरांतू आमी दयाळुतन दाखोवन आनी सृजनशील आसूं म्हण जाल्यार खंयचेय विशय भिवका म्हणना सगळ्यांनी मोगान आसचेत घरांत म्हणून आमी सांगताची हांगा मुक्ताय करताची. देव सगळ्यांक बरें करो. पुरा विक्षकांक धन्यवाद.